DPCची मिटींग घेवपाक आमकां 4 वर्सांनी मिटींग घेतल्या. तें कारण इतलेंच, फाटले 13-14 जी मिटींग जाल्ली ते मिटींगेक आमी एक गव्हर्मेंटाक एक लेटर केलें की आमचे कडेन DPCची मिटींग चेअर हांव करता, चेअर करता उपरांत आमचे कडेन स्टाफ ना, आमकां स्टाफ दिवचो. दुसरें म्हळ्यार फंड्स जाय. आनी आमी प्रत्येक पंचायतीन एक लेटर केल्लें की सगळें तुमचें प्लॅनिंग कितें आसा तो आमकां एक म्हयन्या भितर आमकां हाडून दियात. आमकां खंयच्याच पंचायतीचो एकय आमकां हें पावल ना. अशी 2-3 फावटी आमी 3 वर्सां केले, एकय ना. आनी आमी हांगा मिटींग घेवप आनी मिटींगेक कोरम सुद्दां जावप ना हेजे पयलीं, आनी आमी मागीर ती मिटींग पोस्टपोन करपाक पडप. अशें करून लास्ट टायम आमी मिटींग घेतलेली तेन्ना एक निलेश काब्राल, मागीर तुजो आनी कोण 2 MLA इतले आसलेले, आनी बाकी कोण MLA ना. बेंजामीन सिल्वा केल्लो. आनी आयज पळय तुमी, आयज तीच परिस्थिती. पूण कशें आसा, डेव्हलपमेंट करपाक आमकां लोकांनी सगळे MLA निवडून दिल्यात, आमकांय निवडून दिल्या. पंचायत सरपंच मेंबर आसा, कावन्सिलर आसतले, हांकांय बी डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हणजे सगळ्यांनी प्लॅनिंग करूनच ती फुडें मिटींग घेतली म्हणटना डेव्हलपमेंट जाता अशें ना. मिटींग घेतलो जाल्यार ते सगल्यो फॉर्मेलिटी आमकां जाय पडटा, मटेरियल जाय पडटा, तें आमकां आसपा जाय, तें आमचे कडेन ना म्हणून हांव मिटींग घेतली ना. कित्याक म्हूण दिनाशिल्लो गव्हर्मेंट खबर ना म्हाका. आमी लेटर बरयली म्हणजे आमकां स्टाफ कमी आसा. आनी एक्चुअली ते पार्ट जिल्हा पंचायत आमी विचार करता, जिल्हा पंचायती काम न्हू तें, जिल्हा पंचायतीचो स्टाफ हाडून हें काम करपाचें ना. पण आमी तरी आसतना पंचायती कडेन पंचायतीन आमकां कांय दिना म्हणून आमी ते मागीर कितलो स्टाफ मागलो? कितलो स्टाफ? एक ह्युमन 4 तरी स्टाफ जायो एक तो जाल्यार. आतां पंचायतीच्यो फायली आमकां प्लॅन येयल्या, ते आमी प्लॅन हाडल्या नंतर डोरान दवरले जाल्यार काम जावचें ना. आमचे कडेन स्टाफ जाय न्हू, तो सगळो एक प्लॅन करपा जायो. ताका एमावंट, ताका खर्च कितलो येतलो सगळो टोटल एस्टिमेट आमी करपा जाय. आनी गव्हर्मेंटा कडेन परत मागणी करपा जाय की आमकां इतलो फंड्स दी म्हणून. आतां बेश्टे त्यो प्लॅन येयल्यात म्हणून ते काडले आनी गव्हर्मेंटाक धाडले, तसो ह्या जी DPC आशिल्ली ही DPC एक पॉलिटिकल फार्स सरकार जो करता, एक रिच्युअल जे कंप्लीट करूंक जाय, एक वावर काडटात, तो वावर काडपाक आमी हांगा आयिल्ले अशें सिद्ध जालें. सिद्ध कित्याक जालें? कित्याक हो जो CEO म्हणून आसता, तांचो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर, ताणें म्हणलां पयलें की द DPC इज डिफंक्ट म्हणून. तो पयलींच सांगता. आय एम कोटिंग हिम, आय हॅव रिटन इट डावन. He first says it is defunct. Second, he says that government has to give them, allot them staff, for which they wrote a letter in 2012. Who was ruling that time? BJP. Then they again sent a reminder in 2015. Who was ruling that time? Again BJP. Thus, elections are held on party lines. This chairperson of Zilla is BJP. Okay? Now further on they say that a DPC has to be held at the beginning of the 5-year period. Gazette has come in 2016. Are we at the beginning or at the end? I am surprised that our law minister is trying to find something, and the law minister's argument is, purposeless. Because first of all, out of the 47 of the 88 panchayats that have submitted the plan, I don't see anyone from Kurshwara constituency which has submitted the plan. So that means his own constituency has not respected this DPC. Number one. Number two, DPC, why is it being held? It is being held to prepare a plan. What plan? An annual plan. Now you are going to hold this DPC at the end. Last tag to get law. Soptana. मागीर कसलो प्लॅन आनी करतलो तुमी? दॅट मिन्स तुमी 5 वर्सां भजी बसली, तुमी कांय केलें ना, बाग तापोवन गेले तुमी च्या पिवन सरकाराची. हें सिद्ध जाल्लें. I have, of course, it's a waste of time. Margam municipality is also ruled by Goa. Yes. MMC has also not submitted its because there is no state finance commission. It is a waste of time. All those annual plans that have come are going to become raddi, and they are going to be sold as garbage, as raddi to the chane bikna. Any assurance from the Chief Minister that he would... Chief Minister, I will pull up the Chief Minister in the assembly. The duties and functions of the DPC which they read are almost identical like what the MLAs represent the constituency. Third tier of democracy गोयांक जाय येवं नाका हें सरकारान सांगूनी मरे. काल जगन रेड्डीन एक हें केलां, कितें केलां,
लेजिस्लेटिव्ह कावन्सील गरज ना म्हणून हें केलां गट्स दाखयला म्हणून ताणें नॉट लायक दीस हें कितें हें ओगीच करपा खातीर करतात इवन जिल्ला परिशद खंयच्या इश्यूचेर झगडटले हे BJP कितें CAAचेर झगडटले काय पाकिस्तानाचेर घेवन झगडटले कित्याक तुमी तांकां न्याय काय दिलो ना तुमी तांकां फटयल्या जिल्ला पंचायत दे वील हॅव टू फायट बाय सेईंग CAA और कोल्ले ती बाग खंयची ती दिल्ली आहा ती शाहीन बाग तें सांगून झगडचें पडलें आनी कांय ना तांचे कडेन See, there is no uproar. You see, political people have their political agendas. The agenda of the meeting had to be discussed. Now, who calls the meeting? The chairperson, by way of a notification, he is the Jilla Panchayat Adhyaksh, who is the chairperson of this district planning commission. It has got nothing to do with the Jilla Panchayat elections. It is because of his designation he is there. Now, till the new person is nominated as Jilla Panchayat Adhyaksh, he continues to be the chairperson of the district planning commission. According to what my little information I have, the district planning commission is in sequence with the planning commission of the center, with 14 finance, 15 finance. So now 15 finance commission has been is in constitution. And based on this they have formulated some 87 out of 87 panchayats and some 6 bodies or municipalities. 41 have sent their plans. CEO was telling that he will request others to send. They will compile and send the entire request for the 15 planning commission to constitute and give money to the to this committee.